हर हर महादेवाचो जयघोष आणि शेकड्यांनी भाविकांच्या साक्षीत पुराय गोयभर आयतारा महाशिवरात्र भक्तिभावान मनयली। अभिषेक करून भक्तांनी शिवशंकराची सेवा केली। खूप मोठ्या प्रमाणात मनयतात। तातूंतल्या तितून हारवळ्यातल्या प्रसिद्ध ह्या तीर्थस्थानाचेर रुद्रेश्वर देवाच्या ह्या प्रांगणात शिवरात्रीच्यो समेस्त सगळ्या गोंयच्या लोकांक खूप खूप शुभेच्छा। ह्या फावटी आमी गोंय सरकारच्या वतीन पुराय ब्युटिफिकेशनचो प्रकल्प हाती घेतला। काही थोड्याशा लोकांक ह्या ब्युटिफिकेशनच्या प्रकल्पाच्या निमित्तान लोकांक थोड्योशो प्रॉब्लेम जाता आसत, त्याबद्दल क्षमस्व। गोंयभरची जनता जी रुद्रेश्वराच्या दर्शना खातीर सातत्यान हरवळ्या येता तांकां एक बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगासर शिवरात्रेक म्हणा किंवा इतर वेळार सुद्धा ह्या पवित्र स्थानाचेर येवपी सगळ्या जाणांक ह्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगासर उपलब्ध करून दिवप आनी त्याच बरोबर एक हरवळे धबधबो किंवा हरवळे रुद्रेश्वर देवस्थान एक टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून आमी ते आनीकूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात ब्युटिफाय करप हाच्या खातीर सरकारच्या वतीन हो प्रकल्प सुरू आसा। सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रेच्यो उर्वरीत परब्यो श्रीदेव रुद्रेश्वरा कडेन मागता की समेस्त गोंयकारांचें कल्याण बरें जावं आनी त्याच बरोबर सुख समाधान समाधानाचें सगळ्यांक मेळना। आनी देवाचो जो आशिर्वाद आसा तो प्राप्त करतना जाल्यार मन निर्मळ दवरून देवाचें सद्येन भाव भक्ती करा आनी अशेंच तुमचें जीवन सुदारपाक लागून देवाचे आशिर्वाद सगळ्यांचे लाभत रावचे अशी इच्छा व्यक्त सगळ्या समेस्त गोंयकारांक पयलीं महाशिवरात्रेच्यो उर्वरीत परबी एक सामके पुरातन आनी सामकें बरें क्षेत्र पवित्र क्षेत्र म्हणून हरवळ्याक आमी पळयतात ल्हानपणा पासून आनी आसता जशी पॉप्युलेशन वाडलां पण जी वेवस्था आसा पळय ती कांयच हांगा अफेक्ट जावना। गोंयच्या जनतेक आनी रुद्रेश्वर भक्तांक सगळ्या महाशिवरात्रेच्यो शुभेच्छा। आयज म्हणजे पहिल्यान पयली महाशिवरात्रेचो प्रारंभ हो कालच्यान जाल्लो आसा। काल पालखी जावन मागीर नाटक जालें आनी नाटक जावन तो सकाळीचो 2:31 रुद्रेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री यशवंत श्रीकांत माडकर यांच्या हस्ते पयलो अभिषेक देवस्थानाचो
स्पेशली तालुक्यातले तशेंच गोंयभरचे लोक हांगा येता आनी आपले सेवा हांगा हे करता. हांव समस्त आमचे गांवातर्फे आव्हान करता की सगळ्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात हांगा येवपाचें आनी आमचो वाटादेव महादेव शिवलिंग रुपी जो वाटादेव आसा तेचे कृपेस पात्र जावपाचें. महाशिवरात्री निमतान जें मूळ आदिस्थान आसा तें शिवलिंग आसा हेच्या पाशाणी न्हू तो हें जांबा दगडाचें आनी हें इतिहासकालीन आसपाक जाय. सादारण शिवाजी महाराज कालीन आसतलें असो आपलो अदमास इतिहासकार प्राध्यापक राजेंद्र केरकर हाणें तेचें निरीक्षण केल्या उपरांत उक्तायलो. आयज आमी हांगा मोरजाय देवस्थानाच्या जे महादेव मंदिर आहा थिंगा दर्शनाक येयल्ले आसा आनी पळयत जाल्यार सकाळच्यान 4:30 सुमार हांगा हे अभिषेक करपाची हे चालू आसा आनी पळयत जाल्यार गर्दी भरपूर आसा. गोंय हे आमचे मोरजेचे न्हू तर गोंयभर लोक हांगा दर्शनाक येतात. आतां हो जो मोरजी गांव हो ट्युरिजम हे सिजन आसल्या कारणान परप्रांतीय लोक भरपूर आसा. ते पळयत जाल्यार आनी भरपूर लोक दिसता. आमचे लोकां पेक्षा ते भरपूर दिसतात. आनी आयज पळयत जाल्यार शिवेकरी जे आसा मोरजेचे तेंच्यांनी तांकां स्पेशल एक साबुदाण्याची खिचडी आनी मुगाचें कण दवरलेलो आसा. आनी पळयत जाल्यार लोक बरे उमेदीन आस्वाद घेतात. आनी त्याच प्रमाणे ही दनपार सांजची हांगा श्रीमान योगी मंडळ यांच्या तर्फे खोली पेडणे तालुका भजन स्पर्धा दवरलेली आसा. आनी तशेंच 9:30 वाजताचो एक दशावतरी हे नाटक आसतलें. आनी असो वेगवेगळे कार्यक्रम दवरून हांगा महाशिवरात्र हे मोरजे बरे साजरी केली वयता. आयज 3 पिढयो जाल्यो आमच्या जाणट्याचे हांगा आमी नारोल गांवचे महाराष्ट्राचे केन्ना तरी जाणट्यान हांगा खोटी मारून मोठी जोडली आनी हे देवस्थान उबारले. आनी हे देवस्थान नारोलसून येताना जे शांतादुर्गा आनी आमची महादेव दोन्ही देवस्थान घेऊनच ते हांगा 7 गांवचे 7 गांवांक जोडून स्थापना करून हांगा स्थापना केली आनी हे मासोड्या नांव दिलें. आनी तेज्या उपरांत आतां ह्या 25 वर्सांक आमी महाशिवरात्र मनयता की तेन्ना पयलीं जाणट्या कडेन इतले जायनासलें खूब खर्चाची बाजू आसली. तेन्ना आमी ह्या देवाची स्थापना केली महादेवाची स्थापना करून 25 वर्सां आमकां जाली. तेन्नाच्यान आमी महाशिवरात्र हे गांवचे ग्रामस्थ आनी इतर अशें मेळून आमी सगळे मनयता. सगळे भाविक आपल्या दर्शनाक येवन देवा सगळे दर्शन बरे भाशेन दर्शन घेतात आनी देवा साहेबा अशीच तेंच्या निरंतर सेवा अशी करची आनी मासोड्या गांवाचें नांव वयर येवचें अशेंच प्रकारची मागणी मागता.
महाशिवरात्रीक खूप लोकांची संख्या येता, भायरचे लोक येता, म्हणजे आउटसाईड म्हणजे पणजे, वेऱ्या, दोडामार्ग हे सगळे लोक हांगा येतात पाया पडतात. खूप म्हणजे खूपच लोक येतात. साधारण 100 वर्सां जावन गेले ना 100 वर्सां सांगना, कमीत कमी ताका 20 वर्सां जातली. म्हणजे कृष्ण महाराज आसलो ना तेन्ना ती साजरी करताली कमी प्रमाणात, त्याची समय जाली ना भयंकर जाली, खूप वाडली. दर वर्सा भावीक वाडत आसा. खूप वाडटा. साधारण कितले येतात अंदाज? अंदाज एक 2-3 सुमार आसता भावी. सकाळच्यान हे हय सकाळच्या म्हणजे खूपच आसता. म्हणजे सकाळी आमी 4 रावता पळय, 4 म्हणजे सकाळी आमी रातचे आमी 1 आमी जेन्ना पुजा करता ते मेरेन आमचे चालू जाता पळय, मातशें स्टॉप जाता मागीर 4 चालू जाता. 4 चालू जाले की मागीर उरले रातची 9 पर्यंत 10 पर्यंत. म्हणजे गोंयच्या सगळ्या वाठारांतून सगळे वाठारांतले लोक येतात. इवन गुजरातचे लोक सुद्धा येतात हे करपाक.